मायमोगाचो येवकार हांव भक्तीपै बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. सिद्दीकीचो व्हिडिओ पब्लीक केल्ल्यान खुबळे पोलीस. काँग्रेसीच्या सुनील खवटणकराक आपयलो चौकशेक. खवटणकराक सतावपा परस फरारी सुलेमानान नांवां घेतिल्ल्या अधिकाऱ्यांची करात चौकशी, मागले ॲडव्होकेट अमित पालेकारान. लोकसभा आनी राज्य विधानसभेच्यो वेंचणुको एकाच वेळार घेवपाचो प्रस्ताव आशिल्ली 2 विधेयकां मांडली लोकसभेत. प्रस्तावाचेर खर आक्षेप घेवपी विरोधी पक्षांमदीं चल्ल्या महत्वाची चर्चा. भारतीय उपखंडाच्या दोनूय वाटांनी चक्रीवादळांचो नवो मेळ, पूण बदलांक लागून गोंय दर्यादेगेर पावसाची ना शक्यताय. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. गोंयच्या क्रायम ब्रांचीच्या कस्टडींतल्यान सुलेमान खानाच्या पळून गेल्या उपरांत राजकी वादळ वेगान घोळपाक लागला. विरोधी फुडाऱ्यांनी पुलिसांक उजरावपाक सुरवात केल्या. हो वाद वाडत आसतना पुलीस यंत्रणा वेगळी पावलां उबारतना दिश्टी पडटात. सिद्दीकीचो व्हिडिओ दाखयत म्हणत काँग्रेस फुडारी खवटणकराचीच चौकशी चलिल्ल्या. आपल्या अपयशाकडेन लोकांची आडनदर जावची हे खातीर सत्ताधारी भाजपा विरोधी फुडाऱ्यांक लक्ष करता असो आरोप काँग्रेस फुडारी सुनील खवटणकरान मंगळारा केलो. सुलेमान खानाच्या पळून वचपाच्या तपासांत पारदर्शकतायेचो उणाव आसा अशेंय तांणी सांगले. बेसिकली they want to target the opposition leaders, nothing else, because तांचे कडेन मुद्दे ना ऑपोजिशनाक टार्गेट करपाक, आपले कर्मां लिपोवपाक ऑपोजिशनाक टार्गेट करप, इतलेच आज बीजेपी सरकारा कडेन उरला. सुनील काल सीएमान हेडोनार एक असो स्टेटमेंट केला की जे कोणाक हो व्हिडिओ मेळ्ळा कोणा कडल्यान येयला तेंचेरूय इन्क्वायरी जातली, तेंचे हे जातले म्हणलें. हांव तीच गजाल सांगता. काल जेन्ना हांव दोनपारचो 1 ते 1:30 पर्यंत पुलीस हेडक्वॉर्टर्सान प्रेजेंट आसा, डीजीपी फुडल्यान प्रेजेंट आसा, हांगासल्या स्टाफान ते व्हिडिओज पेनड्रायव्ह अटॅच केल्या डीवायएसपीच्या ऑफिसान बसून. ते मोमेंटाक हांवें ताका आतां विचारलें, रे हो स्टेटमेंट म्हणल्यार तुवें काल रिकॉर्ड करपाचो, आज म्हणल्यार सगळ्याचो टायम वाटोवपाचो, तो म्हाका आमकां डायरेक्शन मागीर आयलें खंय. हांवें थंय स्टेटमेंट केलो की मुख्यमंत्र्यान जबाबदारी घेवन रिजायन करपाची गरज आसा म्हणून. ताचे मागीर हांकां डायरेक्शन आयलें. हें जर सगळें चित्र जर पळयत जाल्यार तांकां सिरियसनस कसलीच ओवरऑल इन्व्हेस्टिगेशनाची ना, कित्याक मुद्दे आनी प्रश्न खूब उपस्थित जातले. आतां म्हाका जें दिसलां ताचे प्रमाणे ते मोबायलूय म्हजो अटॅच करूंक सोदतालो, पण हांवें तांकां सांगलां की म्हज्या मोबायलान पॉलिटिकली सेन्सिटीव डेटा आसा. ते सुलेमानाचो कितें वचून व्हिडिओ हांवें शूट करूंक ना, कर्नाटक हांव गोंयानूच आसा. तो पळा कितलो 12 तारखेक चॅक करा मरे म्हजो मोबायलान रिकॉर्ड खंय तो. म्हजो मोबायल अटॅच करून तुमकां कितें मेळपाचें? हांकां आमचो मोबायल अटॅच करून पॉलिटिकली सेन्सिटीव इन्फॉर्मेशन ऑपोजिशन लिडरां कडल्यान काडपाक जाय. तांकां जे विसल ब्लोअर गव्हर्मेंटान आसता, जे आमकां इन्फॉर्मेशन प्रोवायड करता, ते कोण कोण प्रोवायड करता ते हांकां पळोवपाक जाय. पण हांवें तांकां सांगलां तूं प्रॉपर कोर्टाचे थ्रू डायरेक्शन्स दी, बिकॉज इन दीस केस हांव विटनस आसा, हांव एक्यूज ना हे केसीन. म्हजो मोबायल अटॅच करपाक तुमी. जेन्ना ते एक्युजडान व्हिडिओन SP गुप्ता, DYSP तो सुरज हळणकर, बाकीचे पुलीस ऑफिसर आनी मेन म्हणल्यार उपसभापती डेप्युटी स्पीकर जोशुआ डिसोजाचें नांव घेतलां, तांकां हांच्यांनी अजून समन्स कित्याक दिवंक ना? हे कित्याक जोशुआचो हनीमून कंप्लीट जायसर रावल्या? जोशुआ काडपाक जोशुआ कित्याक हाडूंक ना? अरे हांवें तुमकां व्हिडिओ दिला, पयलो तुमी म्हाका समन्स करता, एका दिसान 3 दिता. हाडा मरे तुमी डेप्युटी स्पीकराक. मजगती आम आदमी पार्टीचो गोंय अध्यक्ष ॲडव्होकेट अमित पालेकारान पुलिसांचेर टिका करतना म्हटलां, खवटणकराक सतावपा परस फरारी सुलेमानान आरोप केल्ल्या अधिकाऱ्यांची चौकशी करपाचेर भर दियात. तशेंच 11 डिसेंबर ते 12 डिसेंबर 2024 ह्या काळांतले CCTV फुटेज जग जाहीर करात. कित्याक तर तातूंत पळून गेल्ल्या सुलेमान खानान पुलीस बंद खणीत आसतना ताका मारपेट केल्ल्याचे दिसून येता, पालेकारान सांगले. त्या व्हिडिओ भितर 3 जाणांची नांवां घेतल्या. एक म्हणजे एक वन ऑफ द MLAs ऑफ भारतीय जनता पार्टी, एक SP क्रायम आणि एक DYSP सुरज हळणकर, जाचें नांव तातूंत व्हिडिओन घेतलां. आणि तातूंत व्हिडिओन ताणें हें म्हणलां की ताका मारलो, ताका थंयच्यान पळोवन व्हेलो म्हणून. ह्या भितर प्रोब कोणाची जावपाक जाय आशिल्ली जाल्यार प्रोब जावपाक जाय आशिल्ली ती बाब तो SP क्रायम, DYSP आणि पुलीस डिपार्टमेंटाची जांची नांवां थंय घेतल्या. पूण हांगा चोराच्यो उलट्यो बोबो म्हणटात, चोराक सोडून संन्यासाक फाशी अशें म्हणून सुनिलाक ते हॅरेसमेंट चालू केला. तांणी म्हाका दिसता काल राती 12 पयर रातच्या 12 ताच्या घरा पुलीस गेल्ले आनी ताका हॅरेस करताले. रातच्या 12 पुलीस घरा कित्याक वता, ही गजाल. आनी आज ताका जे समन्स काडले तातूंत डेटूय सुद्दां 17 ऑक्टोबराची घातल्या. म्हणून हातूंत पुलिसां भितर कितली घाई चल्ल्या हें करपाची हें दिसून येता. एक गोश्ट आमी मागल्या, 11/12/2024 आणि 12/12/2024 या 2 दिसाचे जे CCTV आसा
ऑफ क्रायम ब्रांच हे सरकारान भायर काडचे, पुलिसान ते डिक्लेअर ते भायर दाखोवचे. त्या दिसा सिस्टमॅटिकली तो पळटा आनी त्या पुलीस कॉन्स्टेबल जो व्हडलो एक गरीब पुलीस कॉन्स्टेबल आसा अमित नायक, जाका तुम्ही स्केपगोट केला, ताजो व्हिडिओ तुम्ही सिस्टमॅटिकली रिलीज केलो. तो सीसीटीव्ही कोणाकडे भायर कसो सरलो? सीसीटीव्ही कंट्रोल इज इन द रूम ऑफ डीवायएसपी अँड इन क्रायम ब्रांचीस ऑफिस. ताजो एक्सेस पुलिसां कडेन सोडून कोणाकडेच ना. तो सीसीटीव्ही भायर कसो सरलो? एसपी क्रायम इज नॉट रिस्पॉन्सिबल. दॅट मीन्स दॅट इज फॉर दॅट व्हिडिओ of Amit Naik taking him out was systematically released by crime branch to give it a feeling that SP crime तो Amit Naik आसा ताणे ताका भायर काडून सोडलो म्हणून. दॅट मीन्स SP क्रायम DYSP सूरज अलनकर हांणी क्लियर कट एक हे केलां दॅट CCTV हॅज बीन रिलीज टू शो दॅट क्रायम हॅज बीन कमिटेड ओनली बाय अमित नायक आनी ताका बाबड्याक स्केपगोट करून मारपाचो प्रयत्न जालो असो आमकां दिसता. गोवा 365 खातीर मनीष परब आनी मुझेब शेख. आता घेऊया एक लहानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. मुरगांव पालिकेन लिजाचे थकबाकी खातीर वन टायम सेटलमेंट प्रस्ताव मानून घेतलो. ते बरोबर MMCच्या आर्थीक सवलतीचेरूय आमी नदर दवरतले. कृष्णा साळकरान सांगले. मुरगांव पालिका मंडळान पालिका मालमत्तेच्या फारीक करूंक नाशिल्ल्या इमारती आणि आस्थापनांच्या भाड्यां खातीर वन टायम सेटलमेंट करपा विशीं चर्चा करून आपले दीर्घ काळासावन आशिल्ले अर्थीक संकश्ट सोडोवपाचे नदरेन म्हत्वाचें पावल उबारलां. योग्य दर थारावप आनी वाद सोडोवप हो ह्या प्रस्तावाचो हेत. चड काळ भाडे फारीक करूंक नाशिल्ल्यान पालिकेक अर्थीक अडचणी येतात. OTS येवजण अर्थीक येणावळ मेळोवन दितली आनी सगळ्यांक आदार मेळटलो, आमदारान सांगले. आज आमी सगळे जे लेसी आशिल्ले आमचे ओरिजिनल लेसीज आशिल्ले म्युन्सिपालिटी तांकां सगळ्यांक आपोवन तांचे कडेन उलोवप आनी तांचे कडल्यान एक फीडबॅक घेवप. बाबा म्हाका मॅटर फूल खबर आसा पूण हो मॅटर सुटावो करपा खातीर तांचे कडल्यान एक फीडबॅक घेवप, तांकांय इनवॉल्वमेंट करप. हाज्या खातीर हांवें एक इनिशिएटीव घेतलो आनी मिटींग आपयली आनी त्या मिटिंगेन म्हाका दिसता खूब पॉझिटीव गोश्टी जाल्यो आनी एक बरो प्रपोजल करपा खातीर आमी आतां 10 तारखेर परत बसतले जानेवारीच्या आनी तातूंत भितर जो डिसिजन जातलो डिस्प्यूट दोनूय सायडीन आशिल्लो. म्युन्सिपालिटी एक उलयताली, लेसी एक उलयताली, कोर्टान केसी जाल्यो त्यो लेसी जिखले. सो स्टेलमेट थंयच उरलो, कोणाक सोल्युशन मेळना जालें. सो आज तेय रेडी जाल्या, जे ओरिजिनल लेसी आसा तेय रेडी जाल्या. सो तांकां एका प्लॅटफॉर्माचेर हाडून ताजेर एक सोल्युशन काडप आनी तें जें सोल्युशन येता तें म्युन्सिपालिटी मुखार घालून म्युन्सिपालिटीन तें एक्सेप्ट करून गव्हर्मेंटाक धाडपाचें आनी जशें गव्हर्मेंटाक धाडलें तें एप्रूव करून हाडून म्हणजे हे जातूच कितें जातलें की जे इतली वर्सां हे आशिल्ले प्रॉब्लेम लिंगरींग आशिल्लो ताजो सुटावो जातलो आनी त्या खातीर आज ही मिटींग घेतली. तसोच जायनासलो. आयज जो जो इतले वर्सांनी हो प्रॉब्लेम सगळे जागे आयला सॉर्ट आउट करपाक आज कावन्सिलान आमी जेन्ना पॉयंट हाडलो जो रस्त्याचो 12 रुपया आनी 25 रुपया होच एक प्रॉब्लेम आसलो. 12 आनी 25 रुपया हो तांकां एक्सेप्ट नासलो. 25 रुपया केला पळय तो म्युन्सिपालिटीची खंयचे तरी एक हे आसलेलें फॉल्ट आसलेलो की आमी थंयसर जे रेजोल्युशन घेतले 25 रुपयाचे तेचे आमकां एक्चुअल मेळोंक नासलेले. त्या कारणान हे आमकां सगळो इशू जालो तेन्ना आमी तांकां इशू सांगलो बाबा तेंचो 12 रुपया आनी 25 रुपयाचो इशू आसलो. तर तेंच्यांनी 12 रुपया ते उलयता तेन्ना तुमकां तुमचे आसा ते आमकां प्रॉब्लम काय ना, वी आर रेडी टू पे. सो अशे बारीक बारीक इशू जे आसलेले वास्कोन जे शहरान आसलेले 25 वर्सां 30 वर्सांचे खंय ना जाल्यार खंय सुटावो जातलो. HPCLचोच घेया तूं, HPCLान जे कितले त्रास आमी पळय काडले तेचोय सुटावो आमदारूच गेलो म्हणून आयज आमी खंय तरी आमकां जे रिटायरमेंट जालें तेंचें पेन्शन तांकां दिवंक पावले. प्लस आमचो 9,000 स्क्वेअर मिटर आमकां जागो मेळ्ळो. इवन IOCचो सेटल जाल्लो आसा आनी हो तर आतां हे जे गोश्टी तर सेटल जाता जे ओल्ड लीज होल्डर आसा जाल्यार आनी बारीक बारीक पूण आतां तेंचे सुटावो जाय जाल्यार आमची खंय तरी म्युन्सिपालिटी सारकी सुरळीत चलतली. म्हाका दिसता दिस इज अ व्हेरी रेअर अँड अ व्हेरी गुड ऑपॉर्च्युनिटी. वन टायम सेटलमेंट म्हणटा तो रेअरली येता आनी सेंट्रल गव्हर्मेंटान हे हाजेर पयले स्टेप घेवपाक सुरू केल्ले. म्हणजे व्हडले व्हडले टॅक्सीस इन्क्लुडींग इन्कम टॅक्स, सेल्स टॅक्स, सर्व्हिस टॅक्स असल्या सगळ्या लोकांक वन टायम सेटलमेंट दिवन गव्हर्मेंटान रेव्हेन्यू एक केला. आमच्या वास्कोची केस जी आसा ती आतां तुमकां शेणवी बाबान सांगली तशी ही खूब पोन्नी केस आसा. आनी आय थिंक माय पर्सनल ओपिनियन इज बिकॉज इट वॉज बिकॉज ऑफ बॅड डिसिजन्स अँड नॉट कन्सिस्टंट विथ द म्युन्सिपल लॉ. प्रत्येक म्युन्सिपल कावन्सील आयली, कोणी ताजेर अभ्यास न करता जाय तशी रेझोल्युशनां घेतली, काही इम्प्लिमेंट केली, काही केली ना.
लोटांचे लोकांचे ऑपॉर्च्युनिटी म्हणटा पळय तशें घेवन कोण हो भिता जाय ताजे कडेन मातशें चड लाय, हो अमकें करता जाय ताजे कडेन अमकें कर, अशें आर्बिट्रेटरी अशे रेट्स लायल्या कोणाक अशें. दीस आर दी थिंग्स दॅट इज हॅपन. नाव देर इज वन क्लॅरिटी. The Municipal Act is very, very clear. One of the section, that 88, I suppose, which says that the rate is decided by the council and has to be approved by the DMA. And one rate has already been appearing in the Municipal Act and whatever subsequent. So तो रेट लावपाक ताणें आज तयारी दाखयल्या. ज्या जाग्याचेर तो रेट 12 रुपया म्हणून सांगिल्लो आसा थंय लोकांक 25 रुपयान लायला. आज तांणी तयारी दाखयल्या की त्या 25 रुपयाचे आमी 12 रुपयाचेर हाडूं शकता, 12 रुपया प्रमाणे कॅल्क्युलेट करूं शकता. जोपर्यंत लोकली विशय प्रत्यक्ष आमीच जर सोल्युशन दिना जाल्यार म्युनिसिपालिटी कांय करपाक शकना. म्युनिसिपालिटी ऑफिसर्स, चेअरमॅन, बाकीचे कोण पदाधिकारी आसा पळय सगळ्यांक थँक्यू, कारण ताणें इनिशिएटीव घेवन एटलिस्ट कितें तरी रिजनेबल करपाक ताणें विचार केला. एंड वील सपोर्ट दॅट. विषय कितें आसलो, कितें 97 विशय चालू आसा जेन्ना बेज रेंट गव्हर्नमेंटान फिक्स केल्ले आनी तेन्नाच्यान हो विशय चालू जाल्लो आसा. आनी ताजे नंतर खूब रेजोल्युशन जाले, ह्यो जाले, मागीर त्यो थोड्यो टॅक्निकल तांची स्टाफा कडल्यान प्रॉब्लेम जाल्यो, मागीर रेंट घेवपाक स्टॉप जाले, असले सगळे प्रकार जाल्ले कारणान हो विशय लँग्वेज जायत आतां सध्या हो ह्या स्टेजीर पावलो. आज ही जी स्टेप आमी घेतल्या की खंय तरी हो रेंट इश्यू सुटावो जावचो म्हणून. ह्या रेंट इश्यू खातीर खूब जाणांक त्रास जाताले. आमकां ड्यूज येत नाशिल्ले, म्युनिसिपालिटीक आमकां ड्यूजाचो प्रॉब्लेम जातालो. शॉपकिपर्सान एक टायमच्या भितर एक विदा मनस्थिती, म्हणजे हे पे करप काय ना, कशें कितें जातलें, दॅट कंटिन्युअस तकलेर एक तलवार आसता म्हणटा पळय तशी आशिल्ली. सो खंय तरी सगळ्यांकूच त्रास जातालो. आनी ह्या सगळ्या खातीर हो जो आज आमी स्टेप घेतला, हो जो मिटिंगेचो स्टेप घेतला, तो सगळ्यांनी वेलकम केलो. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, गौतमी गांवकार आनी ओमकार देशप्रभू. खांडेपारचे जंक्शन अपघाताचे जंक्शन जाल्ले. थळावे आनी येरादारी करपी भंय उक्तायताले. संबंदीत खात्यानय ताचेर आडनदर केल्ल्याचे दिसून आयिल्ले. गोवा 365 सरकारी टिपिकल वृत्तीचेर उजवाड घालतकच अधिकारी खडबडून जागे जाले. खांडेपार जंक्शन रस्तो गंभीर स्थितीन आशिल्ल्यान तो अपघातांक निमंत्रण दिवपी वाठार जावन रावल्लो. गोवा 365 रस्त्याचो प्रस्न उक्ताडार हाडून रस्त्याची दुरुस्ती करपाची नागरिकांची मागणी मुखार हाडली. आता PWDन कारवाय करून हॉट मिक्सिंग सुरू केला. तशेंच विजेचे खांबे स्थलांतरीत करपाची आनी रस्तो रुंद करपाची नागरिकांची मागणी आसा. आमी सध्या हांगा ओपरोड जंक्शन अंडरपासा कडेन आसा. हांगा सोंपोन रस्तो गेल्लो आनी सगळे कडेन फोणकोना आनी अनइवन आशिल्लो. कालच्यान हांगा हॉटमिक्सिंग सुरू केल्लें आसा आनी आतां तुमी पळयता आसतले रस्तो सामको गुळगुळीत जाला आनी गाडी चलता ती सुद्दां कळना. दुसरे कशें हांव दोनी वटेच्यान मिडियम घेतला आनी 5.5 मिटर रस्तो केल्लो आसा आनी 2 गाडयो आरामात सुट्टा. दुसरे आमी हांगा पळयता रिटेनिंग वॉल जें आहा पळय न्ही तें गव्हर्मेंट एक्विशन आसा आनी थंय 4 खांबे आहा पळय न्ही तें ऑब्स्ट्रक्शन आसा सध्या. आनी ताका लागून रोड सेफ्टीचो एक विचार करून हांवें ताका अशी एक सांगलें आनंद वागोवणकाराक की तो जर शिफ्टींग केलो जाल्यार रोड मातसो वाडत जातलो न्ही, तो आमकां करपा जाता, डिपार्टमेंटान उलोवचें पडटलें. हांवें जेई बाब सावयकार ताका कॉल केलो, तेणें रोखडो रिस्पॉन्स दिवन तो पर्सनली येवन फोन केला. काल इन्स्पेक्शन जालें. इन्स्पेक्शनाक नॅशनल हायवेचो TA आनंद वागोवणकार आशिल्लो, हांव आशिल्लो आनी आमगेलो जेई आशिल्लो सावयकार. सो तेणें नॅशनल हायवेक लेटर करपाक लायला. लेटर केलें की रोखडें शिफ्टींग करून तो रोड हें जातलो आनी बरें रोड सेफ्टीचे सारकें बेस्ट प्रोविजन जातलें. तुम्ही पळयलें आसलें फाटले काही दिसात आनी काही वर्सां फाटलीं आमी खांडेपार जंक्शनाचो जो प्रॉब्लेम आसा, एक म्हणटा तो पयलीं म्हणजे फ्लायओवराचो प्रॉब्लेम आशिल्लो, मागीर म्हणटा तो हॉटमिक्स म्हणजे सर्वीस रोड्स आनी बाकीचे जंक्शन आसलें. ताका लागून आमी खूब मिडिया मार्फत सरकारा कडेन पावोवपाचे हांवें प्रयत्न करतालो. आमकां खूब मिडियान म्हणजे इलेक्ट्रॉनीक मिडिया मार्फत आमी सरकारा कडेन सरकाराचें लक्ष कॉन्सन्ट्रेशन करता आनी कॉन्सन्ट्रेशन करून आयज हो हॉटमिक्स जाता आनी सर्विसींग रोडूय जाता. आनी त्याच बरोबर PWDन तो फ्लायओवर
लिमिटेड टायमान केल्लो आसा खरेंच तेंचे अभिनंदन पात्र आसा उशिरी काय होईना पण रोड हो जालो अशें मातशें तरी आमकां सॅटिस्फाय जालें कारण तुमी सगळ्यांक खबर आसतलें ह्या जंक्शनाच्या वयल्यान खूब आमच्या हांगा MIPK हायस्कूल आसा तशें त्या स्कुलाक लागून खुबशीं भुरगीं थंयसर येता वता करतालीं इवन ते पेरंट्साकूय हें आशिल्लें खंत वाडटाली की कारण थंय जंक्शन म्हणटा तें कंजेस्टेड जातालें अल्टरनेट डेज हांगा एक्सिडेंट जातालो ते कांय प्रमाणात कमी जातले अशी हांव आशा बाळगता आनी खरंच ते ह्या सगळ्या मिडिया मार्फत सरकारा कडेन जो प्रश्न पावलो आनी तेज्या मार्फत हें काम बरें जालें त्या मुळे खरंच तेंचें अभिनंदन करता. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, गौतमी गांवकार आणि वैष्णवी साळगांवकार. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत येवकार पोळ्या फुडल्यो खबरो. भारतीय उपखंडाच्या दोनूय वाटांनी चक्रीवादळांचो नवो मेळ तयार जाला. आग्नेय अरबी दर्याचेर एक दुबळी वेवस्था तयार जाल्या जाल्यार बंगालाच्या उपसागरार एक बळिश्ट वेवस्था तामिळनाडूचे वटेन वता. पूण ह्या दोनूय यंत्रणांक लागून गोंय दर्यादेगेचेर पावसाची शक्यताय ना. गोंयचें हवामान सुखद आणि सौम्य उरपाची शक्यताय आशिल्ल्यान सप्तकांतल्यान थंड जावपाची शक्यताय आसा. शुक्रारा मेरेन 33 डिग्री सेल्सियसाच्या सुमाराक 33 डिग्री सेल्सियसा मेरेन चड तापमान स्थिर उरतले आणि सप्तकाच्या शेवटाक थोडे उणे जावन 32 डिग्री सेल्सियसा मेरेन उणे जातले असो अदमास आसा. सकाळी आणि सांज वेळार दाट धुके दाटतले. कुरकुरीत थंडी अणभवपाक मेळटली. सुरक्षेची जतनाय घेवपा खातीर नागरिकांनी सादूरतायेन गाडी चलोवची, हवामान विभागाचो सल्लो. फुडल्या 5 दिसांत तापमान उणे. ह्या सप्तकांत रातच्या वेळार तापमानांत वाड. फुडले 2 दीस नितळ मळब. बुधवारचे तापमान 33 डिग्री आणि 19 डिग्री सेल्सियस. बुधवारा सकाळी आणि राती धुक्याची परिस्थिती निर्माण जावपाची शक्यताय. येरादारी करप्यांक शिटकावणी. बोट धन्यांक कसलीच शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोगासो.